मुगाच्यानो आज शेजानो मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेवचे हे फेस्त पवित्र सभा आचरण करता। ह्या वेळार एक सवाल, जेजूचे सर्गारोहण आणि मोरयेचे सर्गावरण हाचे मध्ये कितें फरक? मोगाचनो वर्बम डॉमिनी कोंकणी चॅनलाक तुमकां मोगाचो स्वागत। आज आमी मोरयेचे सर्गी घेण्याचे फेस्त तशेंच आमच्या भारत देशाचो स्वातंत्र्योत्सव आमी आचरण करता। 2 संभ्रम आनी ह्या संभ्रमा वेळार थोडो नियाळ देवाच्या उतराचेर आनी ह्या फेस्ताचेर आमी करूया। मुगाच्यानो आज अशें जावन मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सरगार घेवचे हे फेस्त पवित्र सभा आचरण करता। ह्या वेळार एक सवाल, जेजूचे सर्गारोहण आणि मोरयेचे सर्गावरण हाचे मध्ये कितें फरक? फरक इतलोच, जेजू देवाचो पूत म्हणजे देव तो सर्गार तो आसलो देखून आपल्या सक्तेन सर्गाक तो पाटे गेलो। पूण मोरी माई आमचे बरी एक किरकोळ रचना, पूण देवान तिका विंचून काडले एका विशिश्ट मिसावां खातीर। सडवण्याच्या योजनांत तिका देवान एका मिसावां खातीर विंचान काडले आनी त्या मिसावांक ती विश्वासी रावली देखून देवान तिका श्रेष्ठ इनाम दिले, कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेले। ह्या संवसारी जिविता उपरांत ती मरण पावली। ह्या फेस्ताक डॉर्मिशन ऑफ मेरी म्हणून आपयतात आनी उपरांत सोम्यान तिची कूड कुसोंक सोडून बगार कुडी आत्म्या समेत रुपांतर जावन सर्गाक प्रवेश जावचे वर्ते भाग फोव केले। मोगाच्यानो ह्या फेस्ताचो आरंभ आमी पळयता 5व्या शतमानांतूनच आसा। जेरुसलेमांत मोरयेचो फंड आसा तरी तो सुरवेर जावन तो रितो आसलो। पवित्र सभा सुरवेर जावन पातयेवन आयिल्ले सत हे, पूण पवित्र सभेक अधिकृत रितीन 1950 इसवेंत नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर पापा पियुस 12व्यान सगळ्या पवित्र सभेक भवार्थाचे सत म्हणून अधिकृत रितीन प्रगट केले। बापसाहेबाची उतरां, निष्कळंक देवा मातेक नित्यांकुवारी मायेक तिची संवसारी जिणी समतस कुडी आत्मा समेत सर्गार उबारली। हे देवान कळीत केल्ले आनी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी विश्वासान पातयेवंक जाय आसले सत म्हूण उसारता आनी प्रगट करता। मोगाच्यानो कित्या खातीर हो मान मोरयेक? देवाची माता मोरी माय जशे जेजूच्या कुडीन कुसाडाय देखली ना तशेंच आपल्या आवयन मोरयेन कुडा कुसाडाय देखूंक नजो म्हूण देवाची खुशी जाली। असले वर्ते भाग मोरयेचे। दुसऱ्यान सलवसावांच्या मिसावांत तिने दिल्ल्या सहकारा पासत आपले सुम्याची साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं तस बरी मोरी जियेली। अशें जावन भोव कश्टांच्या समयार सयत मोरयेच्या जिवितांत आमी पळयता जाल्यार विविध संदर्भांनी मोरयेन देवाच्या कुशेक गलतीमान घाले। कावणेर जेजूक जल्म दितना, इजिप्ताक पलायन करतना, नजरेतांत गुपीत जिणे जियेतना, आपल्या पुताक मिसावांक धरतना आनी विशेष जावन खुर्साच्या वाटेर पयन करून आनी उपरांत आपणाचो पूत खुर्सार उमकालतना, ताचे उपरांत ताची निर्जीव कूड आपणाच्या उस्क्यार घेतना, ह्या सगळ्या कश्टां वेळार ह्या सगळ्या संदिग्ध परिस्थितींनी मोरयेन केदालाय देवाक सवाल घाल्ले ना। बगार देवाक ती विधेय जाली, देवाच्या कुशेक खालती मान घाली। जशे जेजू सोमी बापाक विधेय जालो आनी त्या बापान ताका उंच उबारलो वर तो मान फोव केलो, तेच बरी मोरयेन आपणाच्या जिवितांत देवाच्या कुशेक घालती मान घाली देखून मोरयेकी असलो एक वर्तो मान फोव जाता देखून देवान मोरयेक उंच उबारली। तिसऱ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मोरयेचे सर्गावरण आमच्या बरवशाचो गुर्त, ती आमच्या बरवशाची माय। सतमंता मागण्यांत आमी हर एक पटी म्हणटा कुडीचे पुनर्जिवंतपण आनी ससनाचे जिवीत। हो आमचो भावार्थ, हो आमचो बरवसो। कोणी मनीस मरण पावून सर्गाक गेल्लो फाटी येवंक ना,
पूण मोरी माय कुडी आत्म्या समेत सर्गार गेल्ली स्त्री एक रचना देखून तिचे जिवीत आमकां पळयतना बरोवशेचो संकेत ह्या संवसारी जो देवाच्या कुशे प्रमाणे जियेता तांकां पुनर्जिवंतपणाचे जिवितांत वांटेली जावचे भाग फावो जाता म्हणले सत म्हणलो बरोवसो मोरयमाचे जिवीत आमकां कळीत करता मरण जिविताचे अंत न्हय बगार सासणीक जिविताचो दरवटो ह्याच भावार्थान आमी जियेता आनी बरोवसून आसाव आनी ह्या बरोवशाक मोरी आसा साक्ष जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो जिवंत आसा तो सासणाक मरचो ना म्हूण सुमयान म्हणले जेजूचेर पातयेनी दवरली जेजूचेर गुंड भावार्थ दवरली जेजूचो फाटलाव केली श्रेष्ठ स्त्री मोरी देखून तिका सोम्याच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जावचे भाग सोमी फावो करता म्हणल्यार दुबावना मुगाच्यानो आज मोरयेचे हे फेस्त आचरण करता आसतना सांगातास भारताक सुटका मेळिल्लो दीस आमी आचरण करता आमकां ब्रिटिशांतावन सुटका लाभिल्लो दीस हो पूण आज आमी परत गुलामाच्या वाटेल्यान चलचे बरी आमकां दिसून येता आज आमचो देश आर्थीक रितीर धार्मीक रितीर वैयक्तीक रितीर आनी सांगातास ह्या कोरोना पिडे वरवीं जायतो कश्टून आसा आमचे स्वतंत्र एका अशीर वाटेन सोरोवन आसा म्हणले बरी आमकां भोगता भियाचे वातावरण आकांताचे वातावरण एका तरान राज करून आसा असल्या कश्टांच्या समयार आमी मागोवंक जाय आमच्या देशा खातीर आमी वावरूंक जाय आमच्या देशांत शांती समाधान हाडचे खातीर असल्या कश्टांच्या समयार आमी आसतना रविंद्रनाथ टागोर हाणें केल्ले एक मागणे बुवा पोरबायचे ते मागणे आम्हा सर्वांचे जावं दी ताचे मागणे जय मन भिरांत विन आनी जय ज्ञान मुक्त देखून तकली आसा उबारलेली जय आशीर्वंतीनी म्हजो संवसार ल्हान ल्हान कुटके जावन वचोंक ना जय केवल सताच्या गुंडायेतावन उतरांचे जाता उगाम जय थकानातली उर्बा परिपूर्णतेच्या कुशीक हात उसयता जय सारक्या चिंतपाची जर खोट्या सवयांच्या अरण्या कुशीक वाट सुकोंक ना जय मन तुंस चलयताय सदांच विस्तारच्या चिंतपाक आनी करण्याक त्या सुटकेच्या सर्गाक म्हज्या बापा म्हजो राष्ट्र जागो जावं असले स्वतंत्र आमच्या देशांत रुता जावं दी म्हूण आमी मागया।